Yo. Yo. Ayo. कैंडल पेटे तो दार बंद करा था एसी ना बाहर Yo रे. इसका सगळं प्रोडक्शन ऍक्च्युअली सगळं सध्या टॉप हां. चला. इधर बीड़ी तात्री में इधर आमचा आमदार सारखं सपोर्टिव्ह हा यांनाच हे ना आम्हाला सहीशा एक मिनिट आणि एकटे पाणी थांब सर Thank you. आज गंगारपण स्टुडिओ पॉडकास्ट स्टुडिओचं आज गंगारपण स्टुडिओचं आम्ही इनॉग्रेशन फॉर्मली करता आणि आय एम व्हेरी थँकफूल टू आमचो BJP स्टेट प्रेसिडेंट बाब दामू नायक म्हजो खूबचो पयलींचो मित्र म्हाजो आमदार बाब केदार नायक हांचे दोगांचे मना काळजांसून सारखे देव बरें करून म्हणटा हांगा आयले आपलो प्रेशियस टायम काडून एक ल्हानसो प्रोजेक्ट गोंयकारपण हांवें स्टार्ट केलो 2020 आनी आमी स्टार्ट केलो पयलीं डिजिटल मिडिया म्हणून मागीर प्रिंटार गेले आमी गोंयकारपण आनी आज आमी फायनली पॉडकास्ट स्टुडिओ आमचो स्वताचो कारण आयच्या दिसान पॉडकास्ट आनी डिजिटल जर्नलिझम हे मोठ्या चलता आनी हे सगळें करपाक हांव म्हाजी आई म्हाजी मिसेस आनी म्हाजे फ्रेंड म्हाजे स्टाफ म्हाजो चलो चली सगळ्यांचो सपोर्ट म्हाका हातून आसलो म्हणून आज हांव हें करून पावलो तशेंच आयज मुख्यमंत्री आमच्या बरोबर ना मुख्यमंत्रीन सुद्दां आज ते दिल्ली वता पण तांणी सदांच आमकां सपोर्ट केला सो सगळ्यांचे हांव देव बरें म्हणटा आनी दामू बाबाक एक दोन उतरां उलोवची नमस्कार सगळ्यांना पयलीं सूरज नार्वेकर म्हजो पंचो मित्र ताका हांव आयच्या दिसाचें अभिनंदन करता कॉंग्रेच्युलेट करता भरपूर स्ट्रगल करून तेंच्यांनी ह्या स्टेजीर आयज पावले आसा आनी आयज तांचो पॉडकास्ट स्टुडिओ इनॉग्रेट करता आमचे ऑनरेबल BJP प्रेसिडेंट दामू भाई यांच्या हातान हांव तांकां तांच्या पुराय फॅमिलीक आनी एकदां कॉंग्रेच्युलेट करता दिसता सूरज स्टेप बाय स्टेप एक मेहनत करून आपल्या लायफान आयज ह्या स्टेजीर पावल्लो आसा आनी आमचो चवथो पिलर डेमोक्रेसीचो आमी प्रेस म्हणटात आनी म्हाका दिसता प्रेसान सुद्दां तेंच्यांनी भरपूर नांव कमयल्लें आसा
म्हणजे बऱ्या तरेन पत्रकारिता तेंच्यांनी सांगले प्रिंट मिडियाय केले, डिजिटल मिडिया, आता पॉडकास्ट, हे सगळे हितून तेंच्यांनी बरें नांव कमयल्लें आसा आणि सामकें साफ क्लीन इमेजीन. म्हणजे एक म्हण आसा की यू शूड कॉल स्पेड अ स्पेड म्हणून, जाल्यार तो तेजे कडेन ती कापास्ताद आसा. म्हणजे खरें सारकें कितें हें म्हाका दिसता प्रेस मिडियान फुडें दाखोवपाचें आसता आनी ते करीत आयिल्ले आसा. आनी तेंच्यांनी सगळ्या म्हाका दिसता पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस गोवा तेंच्यांनी नांव कमयल्लें आसा. हांव तांकां अभिनंदन म्हणटा. आनी तेंची फुडली वाटचाल जी आसा तेंचो चलो हें आतां फुडें सगळें टेक ओवर म्हणजे इन्चार्ज म्हणून हे पॉडकास्ट जावन हे पळयतात तेजे गोंयकारपण प्रेस मिडिया, ताकाय हांव कॉंग्रॅच्युलेट म्हणटा, कॉंग्रॅच्युलेशन दिता तेंच्या पुराय फॅमिलीक दिता. आनी फुडली जी वाटचाल आसा ताकाय हांव तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा की बऱ्या तरेन तुमचे पॉडकास्ट स्टुडिओ जावं तुमच्या प्रेस हितून बरी वाड जावनी, लाखांनी तुमकां फॉलोवर मेळोनी, ज्या तरेन तुमी काम करता म्हणून ऑल द बेस्ट इतलें सांगता आनी 2 लाख थँक्यू. गोंयकारपण मिडिया आयच्या ह्या उक्तावणेच्या सोहळ्याक आमचे बंदी आसात. आमचे मित्र सालिगांवचे आमदार केदार नायक, त्याचबरोबर सुरज नांद्रेकार, ताची आवय, ताची घरकान्न, ताचो चलो, ताचो पूत, त्याचबरोबर त्याचबरोबर सगळो स्टाफ. सगळ्यांत पयलीं हांव तुमचे सगळ्यांचे पयलीं अभिनंदन करता आनी देवा कडेन मागता की ज्या त्रासान म्हणजे स्ट्रगल करून फ्रॉम स्क्रॅच टू दीस लेवल फाटल्या 25 ते 30 वर्सां येदे व्हडलें एम्पायर उबें करपा खातीर ताणें जो प्रयत्न केल्लो आसा, त्या प्रयत्नाक जे तुमी वांटेकारी आसात आनी हो तसोच दबाजो आनी तें काम मेहनत अशेंच फुडें व्हरून आपलें नांव लोकीक तुमी टिकून दवरचें. लोकशायेन भितर आपले पद सकयल वडयनासतना टिकून रावप आनी त्याच बरोबर दर्जेदार आनी ऑन द स्पॉट बातमी दिवप. खरें म्हटल्यार कोण बरो ना जाल्यार रातचो अचानक रातचे 12 केन्ना लोक दोतोराक आपयता, तेन्ना आनी कितेंय जाय जाल्यार ऑन द स्पॉट त्याच टायमाचेर खंयचोय मनीस पावता. पण आमकां कोणूच हें उलयना की रातचे खंय तरी कितें कॅलेमिटी जाली, खंय तरी डिझेस्टर जालो, कितें एक्सिडेंट जालो जाल्यार ते रातचो दोतोर पावचे पयलीं किंवा आनी कोणी पावचे पयलीं थंय कोण पावता जाल्यार पत्रकार पावता. थंयचे वार्तांकन करप, थंयचे बातमी घेवप, काळोख आसतलो, त्रास आसतलो, त्या खाशी कळग्यांतल्यान ते थंयचे पुराय चित्र लोकांच्या नजरे मुखार हाडपा खातीर तांचो जो प्रयत्न आसता. डिजिटल मिडियाचो वापर आसतलो, आयच्या नवी संगणक प्रणाली, ते टॅक्निकल आसतले आनी ह्या सगळ्याचो वापर करून आमी फक्त प्रिंट मिडिया कडेनच रावूंक ना, जाल्यार करता करता आमी इलेक्ट्रॉनीक मिडियान गेले, करता करता आमी आमचे मोबायलाचेर आयले आनी करता करता सगळ्याच्या हातान सुद्दां ऑन द स्पॉट हे सगळे पॉडकास्ट आसतले, म्हणजे डिजिटल न्यूज आसतले, रिल्स आसतली आनी त्याच बरोबर ती बातमी सर्वप्रथम अशें सदांच म्हणटा सबसे तेज हे जे आसा ते ब्रीद करपाक लागून, कारण कॉम्पिटिशन, शेळी जाल्ली बातमी कोण वाचना म्हणून पेपराक सदांच म्हणटात सकाळचो पेपर वाचलो की सांजचो पेपर तो पोन्नो जाता, दुसरे दीस तो रद्दी म्हणटा. कारण बातमी ही ताजी तेन्नाच आसता उठले बरोबर. पण आयज बातमी ताजी जर कोण दिता जाल्यार हो तुमी दितात. प्रिंट मिडियाच्या पेक्षा पयलीं कोण जर येता जाल्यार डिजिटल फॉर्मेटान आनी त्यात व्हिडिओ फॉर्मेटान आनी हातूंतल्यान येता. आनी तें जिवंत दवरपाचें आनी काळा बरोबर चलपाचें जें आसा तें सुरज नांद्रेकार आनी ताच्या पुराय टिमीन केल्लें आसा. तुमचें अभिनंदन. हांव मुद्दामून सांगत, भाशण म्हणून सांगना, एक गजाल हांव केन्नाय वाचता आनी उलयताय बीन. हांव म्हणटा एम्बॅसेडर खंय पावली रे आमकां. एम्बॅसेडर पयलीं नंबर 1 आशिल्ली, एम्बॅसेडर आयज नाच, एम्बॅसेडर सोंपली. पयलीं HMT घड्याळ आशिल्ली, HMT घड्याळ खंय आसा, आज खंयच HMT घड्याळ दिसना. पयलीं नोकिया नांवाचो मोबायल आशिल्लो, आज नोकिया खंय आसा तोय खंय दिसना. कित्याक दिसना? काळा बरोबर बदलपाची ताचे कडेन पळय आसा तो त्या स्पर्धेन टिकता. आपले तेंच जर घेवन जर तेच रावले आनी नवीन प्रणाली नवीन जर इनोव्हेटिव्ह कांयच जर केलें ना जाल्यार तो मनीस सोंपता, तो प्रॉडक्टूय सोंपता, ती कंपनी सोंपता. ही हांवें 3 उदाहरणां दिलीं आनी उदाहरणां खूब आसात. पण काळा बरोबर स्वताच चेंजीस करून
वेगवेगळे मॉडेलां नवीन पिढीक कितें जाय आनी कशे तरेन जाय पूण ताजो आपलो रंग गंध आनी ताजो स्वाद बिगडनासतना लोकां कडेन पावोवपाचें कसप आसा तें आतांच्या पत्रकारांक फुडें करचें पडटा आनी तें गोंयकारपणान ह्या हातूंतल्यान भितर हांव 30 वर्सां पासून ताका वळखता. हांव राजकारणान आयलो 1999 आनी मागीर 2002 आमदार जालो. त्या वेळा पासून हांव मनोहर बाई कडेन आसतना आसत किंवा आनी कडेन आसतना सुजात नागवेकराचे प्रवास हांवें पळयला आनी म्हाका कौतूक दिसता इतल्याच खातीर की त्या सकले स्तरा पासून आज पर्यंत ह्या स्तरा कडेन येवपाक खूब वर्सां लागली. हांव मुद्दामून ताच्या चल्याक आनी ताचे लेख सांगता हे इझी कांय मेळूंक ना ताका आनी इझी कांय मेळकी बीन ना. तुका स्ट्रगल करचोच पडटा. त्या स्ट्रगला खातीर ताच्या आवयन ताचेर सदांच दवरिल्लो आशिर्वाद आनी देवान दिल्लो ताचो सपोर्ट साथ हो ताका सदांच उरतलो. आमचेय तुका सदांच हे उरतलें इतलेंच सांगता. परत एकदां ह्या पवित्र अशा दिसा तुज्या हाच्या पॉडकास्टाच्या हाज्या उक्तावणाच्या निमतान ह्या स्टुडियोच्या उक्तावणाच्या निमतान देवा कडेन मागता की गोंयचो सगळ्यांत नंबर 1 हे तुवें जावचो आनी गोंयकारपण टिकोवन दवरचें आनी प्रत्येकाच्या तोंडान हें गोंयकारपण उरतलें अशी अपेक्षा करता. परत एक शुभेच्छा दिता. पेपर आमचो सकाळी येना आमचो सांजे येता म्हणजे दुसरे पेपर नॉर्मल इतले जाले न्ही बातमी आमी सारकी वाचताय न्ही इवन लोकमत हाजे त्याचे बारकेले बी येतात ते परत सकाळ फुडें उठले शिवाय तो पेपर हाती घेतल्या शिवाय पेपर हाती घेतल्या शिवाय तुझे हेच जायना. प्लेटी घे ओके पप्पा मी तुम्हाला पप्पा तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.